Minister Dr. Pramod Sawant has stated that the process to grant political reservation of the scheduled tribe community in Goa is progressing, with legal procedures already underway. He said he recently held discussions with Union Home Minister Amit Shah and other central leaders regarding the long pending demand and expressed confidence that the ST community will soon receive reservations in the Goa Legislative Assembly. The Chief Minister also thanked the Union government for its support on the issue. In a separate matter, Sawant raised concern over admissions and recruitment at NIT Goa, stating that a significant number of seats and posts are being filled by candidates from outside the state. He said the government has taken up the issue with Union Education Minister and has requested a temporary pause in the ongoing recruitment process to address concern of local students. शाहजीक मेळप आमच्या अश्विनी वैष्णवजीक मेळप ओके अमित शाहजीक आमी धर्मेंद्र प्रधानांकडून मेळप रायट अमित शाहजीक आमी ST डेलिगेशन्स ह्या विशयाचेर मेळप तांच्यांनी ऑलरेडी म्हणजे जाता तितके बेगीन एक्सपडायट करप आनी पॉझिटिव्हली म्हणजे रायट्स जे आसा हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो ST खातीर मेळपाकूच जाय. केंद्र सरकारच्या त्या दृश्टीन सगळे लिगली प्रयत्न सुरू आसात. जाता तितके बेगीन तांकां मेळटा. NITचो इश्यू घेवन सुद्दां तुमी एज्युकेशन मिनिस्टर NITचो विशय जो आहा पयलीं तांच्यांनी सगळे पोस्ट जे आसा हे आउटसोर्स केल्ले पोस्ट हे आउट ऑफ गोवांतले केल्ले. आमच्या गोंयच्या सगळ्यांका थंयसर मेळपाक जाय हो आमचो प्रयत्न आसा. तेजेर टायम बींग तरी ते होल्ड दवर म्हणटा सो दॅट फुडलो प्रोसेस जो ते जाता तितके बेगीन करतले आनी गोंयांतल्या भुरग्यांक थंयसर ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो. इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर्स ह्या हेजेरूय मेळ्ळा. जाता तितके बेगीन तो प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन करपाचो आहा आनी अश्विनी वैष्णवजीन स्वताच बाकीचे सगळे एक्सपडायट करून थर्ड ट्रांच्यो आमकां मेळटल्यो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.